सोनसड्या वयले कोयराचे घाणयारे उदक मडगांव कुडतरेच्या रस्त्यार व्हांवताले। ह्या उदकाक लागून 3 अपघातय जाल्ले। ह्या सगळ्या घडणुकेक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याक दोश दिता। पण पालिकेचो मुख्य अधिकारी म्हणटा प्रशासन कायद्यान वागता, ह्यान फुडें अश्यो घडणुको जावच्यो नात अशें उत्तर मुख्य अधिकारी गौरी सांगवाळकर हाणें दिला। एडमिनिस्ट्रेशन जशें कायद्या प्रमाणे चलोवपाक जाय तशें हांव चलयतां। जर तर कायद्या भायर वचून कितें केलां जाल्यार ताणें सांगचें। जें तांच्यांनी एलिगेशन केलां, हांवें पळयलो तो व्हिडियो, तातूंत म्हाका कितें व्हडलें रिप्लाय दिवची अशी म्हाका दिसना, कित्याक इट इज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह। थंय जें लिचेड फ्लो जालें आनी कितें जालें, जबाबदार चीफ ऑफिसर म्हणटा येस आय नो, म्हाका जबाबदारी हांगासर जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर म्हणून अपॉयंट करता तेन्ना सगळी जबाबदारी चीफ ऑफिसराचीच आसता। पूण ती जबाबदारी, म्हजी जबाबदारी ओळखून हांवें कोणा कडल्यान कितें एक्सप्लेनेशन मागपाचें तें सगळें मागलां, तें सगळें हांवें केलां। काल तो ऑनरेबल MLA रेजिनाल्ड थंय येयलो, ताणें फोन करून थंय आमकां आपयलें, कित्याक तो रोड आसा तो कुडतरी वता म्हणून ते लोक थंय पडले, कन्सर्न ताका आशिल्लें। ताका हांवें सांगलें की बाबा हो इन्सिडंट जसो परतो रिपीट जावचो ना, दीस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय ड्युटीज। तेन्ना जे कशें हांगासर एडमिनिस्ट्रेशन कशें तें चलोवपाचें कायदेशीर प्रमाणात, कायदेशीर कितें आसा विदीन द 4 कॉर्नर्स ऑफ म्युनिसिपल एक्ट हांव चलयतां। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकर।